की फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं देशाचे पंतप्रधान गोंया भितर फातोर्डा मतदारसंघांत येता तेन्ना तो आमकां परबी दिता, सेंट फ्रांसीस झेवियराची आमकां परबी दिता, एक्सपोजराची बी परबी दिता आनी सांगता की सरकार अमूक कोटी पयशे तुमकां दिता केंद्र सरकार, तुमी तो उत्सव मोठ्या प्रमाणात ते जावचे आनी देशा भायले जे लोक येतात तांची सोय सारकी वेवस्थीत करची. अशा वेळाचेर चलतना अचानक वेलिंगकरा सारको मनीस तयार जाता आनी तो म्हणटा की फ्रांसीस झेवियराची DNA टेस्ट करची. हो स्टेटमेंट केले उपरांत तो ताका जोड पालो दिता की म्हळ्यार 2014 म्हण तो श्रीलंकेच्यान कोण आयले तांचे कडेन तो डिमांड आसलो. पूण जाणून भिजून तुमी धार्मीक सलोखांतल्यान पयलीं मुसलमानाक दुखोवप मागीर ताचे नंतर क्रिस्तांव आमच्या भावाक दुखोवप हें जाणून बुजून केल्लें षडयंत्र अशें आमकां दिसपाक लागता. कारण सरकाराचे भ्रश्टाचाराचे विशय इतले गाजलात की खंय तरी सरकार बॅकफुटार येतना हे खंय तरी घालून ते विशय डायवर्ट करपाक आनी डायवर्ट करता हाचें तुमकां एक प्रमाण दिता. हे सगळें घडलें आसतना मुख्यमंत्री देशाचे राज्याचे मुख्यमंत्री कित्याक उलयनात, ताणें ताचेर खंयचें पावल मारलें, ताचेर कारवाय करपाक खंयचें पावल मारलां ताणें स्पश्ट करचें. आनी आमच्या राज्याचे म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे राज्याचे प्रमुख BJPचे ते कित्याक उलयनात. आयज क्रिस्तांव भाव बरोबर मुसलमान भाव आनी हिंदू भाव तितल्याच भावनेन आनी श्रद्धेन सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक वतात, आपले आंगण घालतात. हें सगळें चलतना लोकांच्यो भावना दुखतल्यो म्हूण हें खबर जाल्यो खबर आसल्यो जाणून बुजून हे विशय पिडीत करप जाणे करून सरकाराचें आनी लोकांचें लक्ष डायवर्ट जावपा खातीर. म्हणून हांव स्वताक आमच्या ब्लॉकाच्या वतीन आमी ताचो खर निशेध करतायच आनी सरकाराक आमी मागतात नमळायेन की तुमी बेगिना बेगीन हाचेर पावल मारचें आनी ताचेर कारवाय जावपाक जाय. फाल्यां पुलीस स्टेशनार 11 वरांचेर हे निशेध करपाक आनी ताचेर एक ऑफिशियली कंप्लेन फायल करपाक आमी प्रोटेक्ट आपयला. म्हणजे सगळे लोकांक आपयल्लो आसा, सगळे येतले. सुभाष वेळीकरान थोडें म्हणलां की DNA टेस्ट करचें आनी हाज्या पयलोय तो उलयल्लो तो आमकां सांगता न्हूच म्हूण. म्हाकाकूच ताका सारको ओपनली सांगो जाय. हांव नको तो जेन्ना आमकां तो सांगता आनी जेन्ना तो जल्मा आयले तेन्ना हाग्या कोण खानदानान बी कोण जल्मा आयले तो हांव तुमकां थोडक्यान सांगता. सेंट फ्रांसीस झेवियर हो 7 एप्रील 1506 वर्सा जल्मल्लो. तो गोंयांत मायाच्या 6 तारखेर 1542 वर्साक आयलो. तेगेलो उजवो हात कट करून तो काल पुरो टाटू काडला कितें काडला हांव नको तो तकलेन सारका जाल्यार वेळींकर तो रोमाक आसा. कूड तेजी गोंया आमगेली ओल्ड गोवा बाझिलिका चर्चीन आहा. आमगेल्या काणकोणा भितर तेगेले एक नाकूड भाटपाडी चर्ची आसा आनी तेगे इतलें मिलाग्री जाता. समज तूं भाटपाड फेस्ता वयची जाल्यार तुमकां गमतलें कितें. समज आमगे तिका 1000 लोक आहा फेस्ताक तितूंतलो कमी 300 लोक आमगेले हिंदू भाव आसता, मुस्लीम भाव आसता. आमी कित्याक गोंयकारांक केन्ना भेदभाव करना आनी हेजे सारके किडो आसो म्हणजे न्हू तेजमान सही एक वाचकडी एक पुसवाला हे पुसताय म्हणून वो आख्खे गोंय पुसपा मुखार सरना. आमच्या देशाचे पंतप्रधान सदांच म्हणटा की हो संबंध भारत देश जो आसा हो म्हाजो परिवार म्हणून. जाल्यार हांव पंतप्रधाना कडेन म्हाजी कळकळीची मागणी आसा की हो जर संबंध भारत देश जर तुमची जर कुटुंब आसा जाल्यार आज तुज्या कुटुंबाचो एक जो कॉर्नर आसा तो खंय तरी ढासळपाक लागला. तो वेळारच त्या ढासळत्या कुटयाक हात घाल. तुम्ही अशेंय म्हणटा की वसुधैव कुटुंबकम म्हणटा. इतल्या हाय लेवलाचेर की आज जगाक आमचो भारत देश मार्ग दाखोवपाच्या मार्गार आमी वाटचाल करता म्हणटा. आमी महासत्ता जावपाच्या वाटेर पावले म्हणटा. जाल्यार हांव म्हणटा आमच्या देशाचे माननीय पंतप्रधान आमची कळकळीची विनंती आसा तुमकां ह्या लोकशाही देशात आज हो भारत देश आमी पळयता. आमी ल्हानपणासान आमकां आमचे जे शिक्षक गुरू आसा ताणे आमकां शिकयले आसा की विविधता में एकता हो आमचो भारत आनी ह्या संविधानान दिल्लो हो आमचो अधिकार. प्रत्येकाक आपली संस्कृती, आपली कला, आपले जेवण खाण, आपले राहणीमान वेगवेगळे तरेचे म्हळ्यार विविध अशा मण्यांनी गुंतलो हो भारत देश. म्हणून आज मुख्यमंत्री तसेच आमच्या देशाच्या पंतप्रधानाक आमी रिक्वेस्ट करता की हो जो विषय जो आज एक पावल जो फुडें सरला मुखार सरला तो प्रत्येक आमच्या गोंयच्या नागरिकांक किंवा येणाऱ्या काळात भारत देशात सुद्धा हाजी जे हें आसा ताजो मोठ्या प्रमाणात ताजो वायट दुष्परिणाम जावंक शकता. म्हणून वेळेचें बंधन दवरून वेळेच्या ह्या वेळेक त्या वेळे भितरच ह्या गोष्टीचो खंय ना खंय तरी ताका पूर्णविराम येवचो हाचे खातीर तुमी
हेजेर लक्ष घालचें आनी तुमी घालतले इतलें सांगता. आनी कसल्याच तरेचे व्हायलन्स करनासतना आमी हो विशय आमी थांबोवपाचो प्रयत्न करया.